Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइसेसान आनी आरोनान फारोवा मुखार जायतीं ओजापां केलीं, पूण सर्वेस्परान फारोवाचें काळीज धारूण केलें आनी तो इस्रायेलाच्या पुताधुवांक आपलो देश सोडूंक दिना जालो. इजिप्ताच्या देसांत सर्वेस्परान मोइसेसाक आनी आरोनाक सांगलें, हो म्हयनो तुमकां सगळ्यांतलो पयलो जातलो, तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. इस्रायेलाचे आख्खे सोबेक उलोवन अशें सांग, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्या मेंढऱ्याचे मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच एक शेजारी कुटुंब आसा ताका त्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणें भागाक घेवचें. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन जेवणाक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो मेंढरो हो बोकडोय बी तुमच्यान घेवं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल पोरजां एकठांय जावन सुर्या धारीर पडच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटली. मागीर ताचें इल्लें रोगोत घेवन ज्या घरांनी ते जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कवड्यांचेर आनी उंबऱ्यांचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उजार भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. होरवें वो रांदून ताचें कांयच खावचें न्हय, पूण उजार भाजलोलें तोकली, पांय आनी आंतकिड्यो. सकाळ पर्यंत कांयच दवरूंक फावना. कितें उरता तें दीस उदेवचे आदीं तुमी लासूंक जाय. तुमी तें जेवण हे भाशेन करूंक जाय. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात आनी हातांत एक दांडो घेयात. वेगीं तें जेवण तुमी जेवतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्काचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव वेतलों आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशीं मारतलों. मनशांक तशें मोनजातींक आनी इजिप्ताच्या सगळ्या देवांक हांव खास्त लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रोगोत जातलें एक खुणा. आनी तें रोगोत दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलों. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी सोमारंभतल्यात. संस्थीचे संस्थीत फॉर्मायलोलो उत्सवाचो दीस कसो तो तुमी सांबाळतल्यात.
देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यो. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यो. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोणशो काडून खावंक लागले. फारिजेवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली, पूण फकत यादनीकांनी खावूं येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना. ओ सोनवारा दिसा यादनीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायनात. हेंय तुमी समृद्धींत वाचूंक ना बी. तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका धोया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरोपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. योद्न नाका, म्हाका दया जाय. मातेव 12:7. नियाळाक आधार. एका भाटकाराच्या भाटान एक गरीब कुटुंब रावतालो. तांचें थंय ल्हान घर मोडूंक पावलोलें आनी कोणाचोच आदार तांकां नासलो. एका दिसा तांचो भाटकार पावून सरलो आनी तांच्या घराक पळोवन चुरचुरलो. त्या कुटुंब आजच्या वडिलांक आपोवन 50,000 दिवन घर सारकें करूंक परवानगी दिली. खुशाल जावन गरिबान ही खबर शेजाऱ्यांक सांगली. शेजारी खुशाल जावन आदार दिवचे बदलेक भाटकाराक सरकाराचे
रेटी प्रमाणे कायद्याची आनी सुबेज जमीन आपणाक मागूंक लागली. ह्या लोकां भाशेन फारिजेव करताले. तांकां फकत कायद्यांचें पडलोलें. लोकांची दया तांकां नासली. कायदे सांगून लोकांक भिवयताले आनी जाता ते भाशेन त्रासान घालताले. जेजूक कायद्यावून मनशांचें पडलोलें देखून जेजू म्हणटा, मंदिरा परस हांगा आसा कोण व्हरतो, योद्न नाका म्हाका दया जाय. दया आसता थंय मोग आसता आनी मोग आसता थंय राग, दुस्मानकाय, नाटकाय, बोगलांटा असलें वायट आसोना. जायते फावटी मनीस उतरांनी तशेंच कोरण्यांनी पाजलोले सुरयेवून काळजाक घावे घालतात. असल्या मनशांक वगसूंक जायतें दूख जाता. पूण जेजू आमकां असल्या मनशा सोवें दयाळ जावन बोगसूंक मागता. आयचो उद्गार. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात, ती म्हजो पाटलाव करतात. देव बऱ्या आनी वायटांचेर एकूच तरेन पावस आनी ओत घालता. देखून कायद्यान न्हय पूण मोगान एकामेकाची सेवा करूंक वावरुया. दयाळ बापा, जिवितांत दयाळ कोरण्यान आमचेर चुकलोल्यांक बोगसूंक आनी मोगान एकामेकाची सेवा करूंक आमी वावरूंक आमकां तुज्या देण्यांनी भर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.